बिरेस्तारा एकल्यान जीव दिवपाक उदकांत उडी मारिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत अविनाश न्हंय लागीं पावलो। फायर ब्रिगेडीच्या जवानां वांगडा तोय बी उडी मारिल्ल्या संतोष वंडालाक वाचोवपाचो यत्न करतालो। इतल्यान हे पळोवपाक राविल्ले लोक पूल मोडून उदकांत कोसळ्ळे। थंय पावलो पयल्या थंय फायर स्टेशनाचे स्टाफूय पावले, बोट घालताले भितर। तेंच्या बी 3 जाणां भितर हांवूय देंवलो तेंच्या बोटीक। आतां म्हळ्यार काडपा जाय तर न्ही ड्रॉन जाता म्हणून कोण म्हणल्यार ते पोना गेलो तो। पोना घालून आतां पळोवपा लागून असो गेलो, फाटल्यान पळयता जाल्यार लोक जे पळयताले सारके ब्रीज कोलॅप्स जावन घास करून उदकांत पडले आनी म्हाजेर पडटा म्हणून हांवें सायडीक उडी मारली उदकांत। आनी पळयल्यार खरेंच लोक 25 सुमार लोक दिसले म्हाका, चप्पल बी सारकी मोबायल हात मारताले। तेन्ना कोण ना, सगळे धांवताले, कित्याक कोणाक कांय कळना, पुलार कोण नाशिल्ले आनी पळोवपाक कोण ना। आमी 3-4 जाणां आसले आनी वयर म्हागे 2 आनी स्टाफ आशिल्ले। उदकां मेळटा तेंकां घातले बोटी कडेन हाडून, बोट बेश्टी बोट प्लेन बोटीक चडयली बी ना, बोटी धरूनच तेंकां सायडीक हाडून उडयले। रोप घातलो, ते फायर स्टेशनाचे रोप बांदले पळय तेका रोप धरून रोपां धरून वयर काडले थोडे लोकांक, एक 15 जाणां सुमार काडले। मागीर 1-2 भुरगे आयले, तेणी उडी मारले उदकां काडपा लोकांक। आनी एक ते एकल्या नांव अमर आनी दुसऱ्या नांव सुलेमान। कित्याक तेणी हेल्प केलो बरो, कित्याक तेणी 1-2 बॉडी फिश आउट केल्यो, म्हळ्यार जित्या तेणी काडले 2 जाणां आनी वयर काडून उडयले। मागीर लास्ट सगळो इन्सिडंट सगळो जातकीर म्हाजे फुड्यान एक मुखार आनी एक वतालो, तेका काडपा हांव वता, कित्याक म्हाका कोणशे आसले कारणान फोर्स मेळना। तेणें वयल्यान उडी मारली पळय, वयल्यान उडी तो फुड्यान पावलो, पांयां धरलो तेच्या सुलेमान उडी मारली तेका, ते पांयां धरलो। पांयां धरतकीर सुलेमान हात दाखोवपा लागलो, म्हाका कळ्ळें तेणें धरलो म्हणपना एक रोप उडयलो हांवें। तो रोप उडोवन हांव उदकां शिंगलो, रोप म्हाजे कडेन तितलो प्रेशर जायना, म्हाका वयर स्टाफ आसले तेंच्या हातीन रोप उडयलो आनी ओडले दोगांनी मेळून ओडलो। ओडून काडलो, सुलेमान येयलो आनी तो पांयां धरले तोय येयलो। तेका मागीर परतो गेलो हांवें आनी प्रेस मातशें हें करून तेजे पोटांत उदक काडलें, रोखडोच शिफ्ट केलो, उदक ओंपलो तो। तुका इंजरी कितें जाली? म्हाका इंजरी पांयांक सारको म्हाका दिसता लोखंड लागना काय फातर लागला कळना, तेजो कट पडला पोनाक। सावड्डेचे 2 तरणाटे अमर सावड्डेकार आनी सुलेमान गुरीनी लोकांक वाचोवपाचो यत्न केलो। हें करतना ते बी मरणाच्या दारांत वचून परत आयले। सुलेमान गुरीन प्रुडंटा कडेन उलयतना ताचो आयिल्लो काळ कसो गेलो हें सांगलें। तितल्याकच आमगे अमर बाबू आसलो, तो 1-2 जाणां काडलो। तेणें उडी मारली 2 जाणां ओडून काडलो। हांवें उडी मारली। हांव उडी मारतनाच हांवें 2 जाणां काडटकीर म्हाका मागीर हातींतल्यान दोरी सुटली। मागीर कोण एकट्यान म्हाका दोरी उडयली। उडयतनाच हांव बुडलो। हांव बुडटकीर उदक बीन पिलो, हांव तेका पूण वयर सरना। तेच नेटाक हांव वयर सरून हात दाखयलो, एकल्यान दोरी उडयली। ती दोरी घेवन म्हागे येयले जीव आनी तेगे जीव दोगांयले चालू जाले। सुट्टीगे मरे आनी हांव म्हाका कोण ओडलो भितर पळय, हांव भितर गेलो। भितर वयता मागीर हांव हात वयर काडले तेन्ना हातीन मागीर दोरी पडली, कोण उडयल्लो। मागीर ते दोरी घेतनाच हांवूय वयर सरलो आनी तो कोण धरलो तोय वयर सरलो। दोगांयले जीव वाचलो, आमी दोगांय वचूंक शकताले भितर। सावड्डे अपघातांत लोकांक वाचोवपा खातीर अविनाश, सुलेमान, अमरा सारके देव कशे पावले, पूण दर फावटी वाचोवपाक कोण तरी पावतलोच अशें ना। त्या खातीर लोकांनी खंयचेंय पावल उखलतना सादूर रावनूच उखलचें। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।